पाहिजे धंदो मुखार होता आणि एक फुल टाइम सोशल ऍक्टिव्हिस्ट आमगे गोंय सांभाळून मुखार चला तेक लागून तू आटले आणि सगळ्यो बायलो लायनी उभी आहे फाटल्या कित्या काय म्हळ्या पाल कोड्याक मारू येळ जाल्या कोण तुकमंदी आमची काय पाल मार हपावी पण तोंडान विकनाया जिबले मासो खातो पेमसी आमा मार खाऊन पडला कित्याक ना आमको मार घालता मागे वयकी सोडून जाता फुड्यो घालून जाता ही मेन म्हणटा ते फुड्यो आमगे बायलाले आता सगळे चड सगळे बायलो आया प्रतिमा कोण प्रतिमा पुढे राहतो काय छाडला आवाज ते चलला बाय सांग तू सगळे बायलातच कित्याक काढल्या किती आल्या ही बायला पण हात लावपा जात रे बायला तेगे गोवातलाय नाही मरे आणि बायला काढले रातले हा देखला होते बायला किताला हात फाटी मेळावली ती बिचवले ती डोंगर काटून आयआयटी बंद पावले ती मुखार बायलो चले ते फाटी गेला आता फाटी चिमला युनिटी मॉल झाले युनिटी फॉल झाले बायला आधीच मशात कोणजे ते आंदोलना बसलो तर तीन पास कोण फुगडे गायले रे बायला मिळे त्या फुगड्याला लो हाटी गेल मरे त्यांनी आणि तू खबर आहे ते 39 ले किती मुळे रे 39 ऍक्च्युअली ते 40 सन एकलो उपवास बोललो 40 मायनस 39 गेले ते 39 केलो झाले ते दुसरी 48 जापाचे तो एकलो बोललो तर 39 ये मोठा कोकली खूप असं बोलतो कोकली म्हणे आमची बायलांना आमची नोकरा आज तुम्ही दोघी बसून झालो बायलो म्हणे आणि आमची गोय राखवलो आणि सारखी सामरी मांडून आल्या इंडिया कॉम्प्रोमाइज म्हणते ना गोय राखो कॉम्प्रोमाइज ना ते हे दितले ते आमका घालना कळलं ना आम्ही प्रवादी जाय आम्ही सारखे तुझी बाहेर असतात बायला असं थोड्यो का हटा होय बाकी सगळे बसी बसून होय असं जाऊ ते रेडी आहे कळलं ना केसो मोर्चा तो काही पडलं ना ती रेडी आहे थोड्या आपण बसले माकोड आला बिजले का या आमचे कोण होय बाबा आणि आमगेली सगळी महिला म्हणतात आणि आमगेली पुढारी म्हणतात ही तिका आम्ही कशी सांगणार ती आता म्हणले आमगेला मोर्चा आमगेला आंदोलन सारखं चित्कन गुटकन बरो नटन लायता तिच्या हाताला हात घालून आम्ही आमगेला आंदोलन करतात आता घालू की त्या खुशी झालं ना आता बोला काय सेपरेट राहून कर इथे मार पड झाला बाहेर आता आता पडलो कसं काय ना ते तू असा म्हणजे आमचं चढ उभे त्यांनी आता तरुणांनी मुकाल या म्हणता हा मगेल नाव कमला गाव मदत चिमला मोर्चा नाव सगळ्या रंगला मडगाव चांगला चला पात्री आणि माद्री बरोबर बोन कितली जाड पात्री माद्री जाल्या ते सांग म्हाका ते तुझ्या असल्या तरणाट्यांनी चिंतूक जाय काय पूण मामा आमच्या तरणाट्याचे सोमेंतून आमी कितले बरो वावर करतात वावर करतात तितल्यानूच कबाज जाय या समाजात बरो प्रवादी जावं तुम्ही तुझ्या जिवितातलं प्रवादी विचून काढूक जाय कशें मामा देवाचे उतर वाच देवाचो ताळो आहे प्रमाणिकपणाचो वाट्याचे विषय मामा कामाक सांग घरा येता म्हणल्यार हांव सारकी गांजान जाता म्हणून जाणा न्हय तूं तरी आसतना मोबायलाचेर आसता न्हय तूं जेन्ना तुजे लागीं जॉब नासलो तेन्ना देवाक शिंटान एकदा जॉब लागताच देवाक विसरले देव तर आमकां 24 वरां तातली कितली मिनटां तूं देवाक दिता तीच रोजा तूं करता तरणाट्याचे सौम्यात आसा दोतोर शिकयता जाल्यार तूं म्हाका आनी ताणें कितें कर म्हणटा तितलेच पुरोन वय बाय आमी जाता तितले देवाक चिंतून रावूंक जाय मामा तू आधी कोवेतांतली आसली काय कितें माजरी जावन बाय म्हज्या भुरगेपणात जरी तर म्हाका म्हज्या आवय बापान कोयत्याचो रस्तो दाखयलो
जाल्यार आयज कोणी मात्र जावपाची आवय जाय ती चुकली तुमच्या भुरग्यापणात तुमकां जेजूची पाटलावदारा करूं का विसरलो आमी बायपार अशीच करता आमच्या भुरग्याक आमी वेगळोच रस्तो दाखयता मामा पुरो हा तुज्या आतां बाय तूं कित्याक पूण सोंसलो ना Stoka eka giris pishachi vobar belta Aşe tambar kan kupit zalya Korkusha zata Goru zagona Neto poreta Ike kuru zata gai mono bosuna Tochito glata Asate kore Kuru dudoi toro Rajevon olle Kore bantoro Iknadile Ani mochi Vire sai dando tutoro Ocha jivon Oche mutoro Samarosa Manasa illo Duka zaydidlo शेवटचो ताळो आयको देवान दिल्ली सृश्टीचेर कोण वायट कदर मारून पळयताले ताचेर म्हजो आवाज उबारूंक जाय हे सृश्टीन मनशा भितर रावंक जाता पूण ह्या मनशान सृश्टी भितर रावंक जाता ना तो मनीस वड आनी बघतो तू या बाकीत कुत्ता असं कोणाचे आज आमचे कितले ऍक्टिव्हिस्ट भाव रात दीस वावता मी आमचे गोंय सांबाळून गोंय राखो आता हांव तांकां म्हजो साथ दितलो आणि तुझी नोकरी हांवें रेजिग्नेशन दिलां कितें वय हांव इतलें सोडून हांव करतलो कितें आनी तूं जाणा म्हाका प्रायव्हेट कंपनीत जायतो ऑफर आयले पूण हांवें खंयचोच घेवं म्हाका म्हजो देडीचो धंदो करूंक जाय आनी हे समाजाक दाखोवंक जाय देडीच्या दोंड्यार पासून म्हजें कितें करूंक जाता सांगाच नाही आयचे गोंयचे पासून तुजो तुवें तुजी नोकरी पासून सोडून बरेंच फ्रेंड म्हाजो फ्रँकली पाद्री या लोकांक जाय ते सांगतात पूण ते तांची खूय आयकता ते तांचे आयकना जाल्यार तुझे कोण आयकतलो सारकें प्रवाद्याक आपल्या गांवकारां मान मेळोन सोप कोडे झाडां जावन जायते मनशांक लायक जायना देखीक जुवा बाबतीत सोत उडयलो आनी हेरोदीन ताची कोंडी घातली आणि ह्या कारणाला प्रवादी जाय नाका प्लीज जाणी आमचे दोतोर म्हणतो हे आमचे ऍक्टिव्हिस्ट भाव आमचे पाद्री भाव दीस रात पावता हे गोंय सांबाळून गोंय राखो हांव ओके पडत मेळ्ळे परत तुजो ताळो मारून मेल्यार वतीक बरें चलो चली